हे दोघंही सरकारांतू आल्ले, जो आज सरकारागे तिकेटीचे बसता आणि ज्या सरकारा ऑपोजिट तिकेटीचे बसता, हे दोघंही बरोबर सरकारा आल्ले. हे सरकारा आसून हिंग उदका प्रॉब्लेम हा, हिंग लायटी प्रॉब्लेम हा, गॅसी प्रॉब्लेम हा, हे रस्ते आहे तुम्ही असं दिसता की हे मिनिस्टरागे रस्तो म्हणून हो रस्तो तुम हे रस्ते रबलचे आहे तुम्ही. सो प्रॉब्लेम आहा की आज एव्हरीथिंग इज इन अ मेस हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आणि वयल्यान सगळे म्हणत होता की आम बदल करतले 8 महिन्यामध्ये. 8 महिन्यामध्ये बदल करपा जाय आशिल्लो जाल्यार म्हाका स्वता 4 वर्स पुल आशिल्ली. सो आज आमगे सगळे लोकांक एकूय हे की आमकां एक चान्स दियाय, कितेशा एक चान्स दियाय, कितेशा बारा आम उबे रावतले. हे 8 म्हयने जे भाशेन काम करूं जाता त्यो वस्त करतले. हे आतां सांताक्रूज एरियात जाय जाल्यार थिंगा हुंय एक लोकेशन आमी सोदून जाय ते जाग्यार जे लोक आहा त्या लोकांक लागून आमी एक मोहल्ला क्लिनीक आमी सेटअप करतले. हे आमी सांगलो आनी आमी कोण दाखयलो हे ट्रॅक रिकॉर्ड. हेज्या बरें आनी म्हाका स्वता हिंगा 8 म्हयन्या भितर कोणाच्यान कोण दिवपाक जावपाना. आज सगळे आज महाराष्ट्रा चीफ मिनिस्टर येयलो हिंगा कॅम्पेन करपाक. आनी तुमी जर इतली बरें केलां फोंड्यान जाल्यार तुमकां आनी महाराष्ट्रा चीफ मिनिस्टर आनी हो तो कित्याक जाय आशिल्लो. तुमकां कांयच केलें ना. हे लोकांक फटोवपाचे खबर. आज मुगे सगळे हिंगा फोंडेकारांक एक उरलो की तुम पळयाय आणि तुम महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टरा कडेन गोंय चीफ मिनिस्टरा कडेन नेमको सगळ्यां कडेन विचाराय की तुम्ही 8 महिन्यामध्ये आमगे गॅसी बिल 0 करपाक शकताय, आमगे उदक फ्री करपाक शकताय. हे विचारपाक जाय. आज एज आम आदमी पार्टी आम तुमगे बिल फ्री करपाक शकना, सरकार ना आमगेलो. पूण एक 8 म्हयने आमकां दियाय काम करपाक. आम तुमचे पासत हेल्थाचेर काम करतले, तुमगे भुरग्यांक कॅरियर गायडन्सा पासत काम करतले. तुमकां येन जो टँक जायो जो मोग आहा हो आम तुमचे बरें येवन दाखयतले. आणि हेच म्हाका स्वता आज हो चेंज करपाची गरज आहा. हे आज एक आम आदमी पार्टीक अशें बिल्लो आहे की केन्ना केस घाताय तेजेर, केन्ना आनी कितें करताय. आनी म्हाका स्वता हो लास्ट डे ऑफ प्रचार हो म्हाका स्वता घोट धरपाची गरज आहा. सगळ्या लोकांनी एक मायंड करपाक गरज आहा की वॉट एव्हर इट इज इनफ. लेट्स गिव्ह अ चान्स फॉर दी आम आदमी पार्टी. आणि इनफ इज इनफ. झाडू सिंबलाचेर हे 9 तारखेर इलेक्शन जे आहा झाडू सिंबलाचेर मारपाची गरज आहा. हे मुगे सगळ्या लोकांक विनंती. म्हाका एकूच प्रश्न आहा. तूं एक MLA आसा, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा. केतन भाटीकर जो MGP आशिल्लो पयलीं, MGP एलायन्स सरकार आसा. केतन भाटीकर जे विशय काडटा ते विशय सुटावो करपाची ते कडेन ताक आशिल्ली काय ना. हांव एकूच सांगता दोगूय कॅन्डिडेट रुलिंगा आशिल्ले. एकल्या गेलो लेट जो आज भायर पडलो आमगे मिनिस्टर रवी नाईक बाब आसलो. आनी एक हो तेंचे बराबर MGP बराबर होय तेंकोन आसलो, पावर मिनिस्टर आसलो. हांवें तेदूस स्पिचीर म्हणल्या तूं कितली कापस्ताद जाल्ली जाल्यार तूं पावर मिनिस्टरा बरा MGP आहा तुज्यान हे सगळे घरां सोलार फ्री काडून दिवपाक आशिल्ले. आमी केलां, आमगे देवड केले, आमगे इगोज केले. 8 म्हयन्यात तूं हिंगा आतां एक्सपोर्ट जावन 8 म्हयन्यान ऑपोजिशन आमचे बरा रावन तूं कितें करतलो. तूं रुलिंगा आसलो. रुलिंगा इश्यूज हे जाणून बुजून इलेक्शना कडेन प्रोपगंडा करपाक लागून दवरिल्ले केतन भाटीकारान. हे इश्यूज तेंकोडे सॉल्व करपाक कशें जायनाय. हे इश्यूज जायना काय पर्पजफुली मुद्दाम दवरिल्ले हे पर्पजली इंटेन्शन ना. हे इश्यूज सेम गोंयभर इश्यूज सेम. फोंड्या आहाय ते इश्यूज गोंयभरूय आहाय. आणि गोंयभर हो सरकार करना. ताका लागून एक महाराष्ट्राचो चीफ मिनिस्टर हाडचो पडटा. रुलिंग पार्टी 33 MLA आसलोली महाराष्ट्रा चीफ मिनिस्टर जायो. हेंची आज भंय येयल्ली आहा. हे आज सगळे घुसपड करून गेल्ले आहा. आणि हेंकां आज फकत एकूच हें की हेमी स्वता हात धरून प्रोसेसाचेर सांगपाचो की हेजे एक रिप्लाय दिवपाचो, क्लियर रिप्लाय बिफोर इलेक्शन्स की रुलिंगा आसतना तूं ऑपोजिशना येवन कश करून सरकारांतल्यान करून काडटलो. हेच आन्सर म्हाका स्वता तुवें जागृत गोवान वचून त्या कडेन विचारपाक जाय की तूं रुलिंगा आसलो भुरगो. आज रुलिंगा तूं भायर सावन ऑपोजिशना येता आनी हे प्रॉब्लेम ऑपोजिशना रावन बोवाड मारून सुटावो कितकोन करपाक शकता. तुगे आयकोना सुदिनान तुगे आयकोना ही प्रॉब्लेमा. जेन्ना तूं सुदिना बारा आशिल्लो तुका आयकोना तेणें. चीफ मिनिस्टरा बारा फ्रेंड आशिल्लो तुगे चीफ मिनिस्टरान आयकोना. आम ऑपोजिशना रावन आम चीफ मिनिस्टरा कडेन झगडोन सुदिना कडेन झगडोन आम सोलार गेले मरे. सुदिनान मुगे देवडान सोलार गेला, मुगे इगोजीन सोलार गेला पावर मिनिस्टरान. हांव ऑपोजिशना कित्याक म्हाका करपा मन आहा, नियत आहा, इंटेन्शन आहा. तुगे नियत नाशिल्लें. तूं MGP आशिल्लो, तूं BJP बारा वांगडार दोस्त गेलो, फ्रेंड गेलो, पूण तूं करपा मन नाशिल्लें. जाल्यार जोरी तरी सुदीन धावलेकर पावर मिनिस्टर, ऑनरेबल पावर मिनिस्टर जरी तरी मुगे देवळां आनी मुगे इगोजी आनी म्हाका अंडरग्राउंड केबल जरी तरी घालपाक शकता, मुगे वायर चेंज करपाक शकता जाल्यार तुगे ह्या वाड्यांनी तो करूं नाकायलो. तुवें ताका सांगूंकूच ना. सो तुवें जेन्ना त्या रुलिंग आसता तेजे बारा सांगून आतां सांगून कितें करतलो, कशें करतलो तूं. सो यू आर फुलिंग द पीपल. स्टॉप फुलिंग द पीपल. लेट्स गिव्ह आम आदमी पार्टी अ चान्स. 8 म्हयन्यान काम करून दाखोवया आणि हे कामाचें राजकारण आमी दाखयतले. आणि 8 म्हयन्यान जिखोन येवन काम करना जाल्यार मुखार 2027 इलेक्शन आसा. 2027 इलेक्शन आसा.
हे 2027 हेच मुगे सांगप सगळे लोक सगळे मेजॉरिटी हिंगा ऑलमोस्ट 78% हिंदू लोक सगळे हिंदू लोक मुगे हेच सांगप 78% यू आर द मेजॉरिटी हा तुमगे देवडचो याज तुमगे आज घोराब्याचो याज तुम कॅरियर गायडन्स आहा तुम जॉब्स आहा कांयच ना रस्ते सारखे आहा उदो सारखे ना नल्लाचो तुमगेले तुमकां MGP मिनिस्टर आहा तुमकां BJP मिनिस्टर आहा सगळे आहा फोंड्यान कित्ते ना स्मार्ट सिटी करपा हात डिक्लेअर करपा जाय आशिल्लें ती स्मार्ट सिटी 4 वर्स पयलीं जावपा जाय आशिल्ली जेन्ना सरकार येता तेन्ना आनी कोण दाखोवपा जाय आशिल्लें सो हे सगळे ब्लफ करपाचो येपाक सो वचनाका तांकां बुद्ध शिकोवपा जाय तू खरें जर फोंड्या चेंज करपा जाय जाल्यार आज हो बदल हाडपाचो एक दोन्ही पार्टी भायर उडोवपाचो तेन्ना कॉम्पिटिशन जातलें फोंड्या जर बदल जायो जाल्यार कॉम्पिटिशन जाय आनी कॉम्पिटिशन जाय म्हूण आज आमी गितेशाक मुखार हाडलो आम आदमी पार्टीन येयल्ल्या वी वॉन्ट टू शो दॅट अकाउंटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन्स इंटेंशन अँड ऑन पार्टीगे जे इंटेंशन आहा तें घेवन आम रावल्या आम BJP जॉईन जाल नाय हांवूय जॉईन जाल ना क्रुजूय जॉईन जाल ना आम आदमी पार्टी बरा आनी हेका लागून म्हाका लोकांक उलयत त्या मना लागपा जाय दिसतो व्हिडिओ काढलो आनी व्हायरल जालो म्हणून लोकांक मना लागपा जाय आनी हो वोट कन्वर्ट जावपा जाय ओके आता तुमच्या पार्टीन सारके लास्ट मुमेंटात कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो लोकांक फेस न्यू आसा अशें ना पूण खूब जाणांक फेस न्यू आसा तुमचे कॅन्डिडेटाचो पूण तरी आसतना तुमी जे कंपिटिशन जे म्हणलां हे कंपिटिशन इतके लेवलीचेर पावला काय म्हणून तुमचे कॅन्डिडेटाचेर परत परत वार जाता आज हे तूंच इचात तें बरें जाता गरज जाल्ली तुमकां जर तरी लास्ट मोमेंट आम कॅन्डिडेट घायल म्हणटा पार्टीन काम करीत आसा पार्टीन काम करून पार्टीन सुमार मायज 20-25 कितें मोला क्लिनीक घालून लोकां कडेन प्रचार केल्लो लोकांक मेडिसीन येवन गेल्ल्या सो पार्टीन लास्ट मोमेंट कांयच करूंक ना आनी पार्टी सिंबल लास्ट मोमेंट म्हणून नाच सी हांव मानून घेता आमकां नवी पार्टी आमी वयर सरता गितेशा असलो सारको खंबल मनीस जो बिझनसा तेका ओडून धरपाक सोदता 2012 तशें केल्लें तेका आतांय तशें करपाक सोदता ते कित्याक करता हे लोकांक कळपाक बरें पूण हे उतर जी हांव उलयतां जी मना लागून आज हो बदल करपाक गरज आनी बदल म्हणजे कितें हे BJPक आज सारको दांड घेवन तकलेर मारपाचो आनी दाखोवपाचो तकूल मात म्हणटाय आमी सालसेती तकूल मात म्हणटाय ते भाशेन आज 9 तारखेक तकूल मारून आमगे बटन चिडपाचो तेन्ना कळटलें हे BJPचेर तकूल पडपाक गरज आसा आनी हो तकूल पडलो म्हणटरी आज सगळे सिंधना येतले आनी गोंयची जी भाटां शेतां 39A अंडर दोंगर हे सगळे पाड घालताय ते सगळे थाऱ्यार पडटले हे इलेक्शन दे हॅव टू लूज मुगे फोंडा लोकांक एकूच मागणे दिस इलेक्शन बोथ दीज पार्टीज द BJP एंड द काँग्रेस मस्ट लूज मेक देम लूज फॉर द गुड ऑफ गोवा मेक देम लूज फॉर द गुड ऑफ एंटायर गोवन कम्युनिटीज अक्रॉस मेक देम लूज तेन्ना फोंडेकारांक वालोर आसतलो कित्याक यू वील बी द वन हू इज लिडींग द वे टू मेक शुअर दॅट 2027 चेंज जावपा ओके आता कितके सुमार प्रतिसाद मेळ्ळो तुमकां आनी कितकी कॅम्पेनिंग हांव आतां फाल्यांचो एक दीस आसा हांव आतां येयल्यार एक 1.5 वर ते 2 वरां भितर एक 50 वर हांवें माडवयलें म्हाका एक देखून नेगेटीव फिलींग येयलें ना एक देखून नेगेटीव वायब आयलें ना अशें दिसता की हांगा कोणूय येवंकूच ना हांगा कोणाकूच कांयच खबरूच ना दुसरे पार्टीचेर अशें दिसता सो आज म्हाका तो लोकांक जो फेस टू फेस इंटरेक्शनाचे जो मोग दाखयलो हो मोग कन्वर्ट जावपाची गरज आसा आनी आमकां फूल कॉन्फिडन्स आहा की हो जो मोग दाखयलो तो हो मोग कन्वर्ट जातलो आनी कन्वर्ट टू वोट जावन गितेशाक आमी 9 तारखेक जिखून हाडपाचो सो एक कितके अशें मार्जीन तुमी एक्सपेक्ट करता त्या मार्जनाचे बी म्हज्यान आतां सद्या कांयच उलोवपाक जायना हांव कॅम्पेन करपा आयलो हे सगळे हांगे जी मॅनेजमेंट टीम आहा गितेशा फाटल्यान जो तेगे फॅमिली आहा तेगे भावाय तेगे आख्खी जी रवी नायकाची जी फॅमिली व्हडली फॅमिली तेजी ऑलमोस्ट 3/4 मायज आख्खी फॅमिली आज गितेशा फाटल्यान अर्द जाण मुखार आहा फेस टू फेस अर्द जाण फाटल्यानसान सपोर्ट करपाक कित्याक तेंकांय तें नाका परत सेम इंटू कन्फ्यूज जावं नाका सो दे आर ऑल्सो फेड अप ऑफ दीस राजकारण वॉट दीस पीपल आर डुईंग आनी दीस इज द रिजल्ट वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग वी आर ओनली टेलिंग द पीपल गोंयकारांक आज फोंड्या लोकांन गोंय साल्वा करपाची गरज आहा फोंड्या लोकांन हे दोन्ही पार्टींतले तेंगे सगळे वोट काडून कन्वर्ट करून झाडूक मारपाची गरज आहा अँड यू वील लीड गोवा गोंयच लोक तुमकां याद करतलो की फोंडा शोडस द वे म्हणून आनी मेक इट हॅपन मुगे एकूच रिक्वेस्ट मेक इट हॅपन लेट्स मेक अ चेंज 8 महिना चान्स दिया आय वील कम टू पोंडा एंड आय वील वर्क टुगेदर विथ गितेश आय वील सपोर्ट जे मांडाल्यान ज्यो वस्तू आमी करून हाडले त्यो आमी फोंड्यान 8 महिन्या भितर ताका जिखून मुठी करून दाखयतले थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर